नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रांत प्रिती डिसुजाचो तुमकां येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांची ब्रेस्तारा कुडतरीचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्डा बरोबर विरोधी पक्ष फुडारीच्या चेंबरांत विधानसभा संकुलांत बसका जाली. ह्या वेळार काँग्रेसीच्या आमदारांनी टॅक्सीवाल्यांचे म्हणणे आयकून घेवन तांकां आपलो तेंको उक्तायला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आयज आमी टॅक्सीवाल्यांचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर तांकां सगळे आपयल्ले मुद्दम तेमी आपले परीनी कशा पद्दतीन आपल्याक तेंचे खऱ्या अर्थांनी त्रास तांकां छळणूक जाल्ल्या ती काही प्रमाणात सांगल्या. एक वायट दिसलें आयकून तेजे कडच्यान की तेमी गेली कित्येक दिवस प्रयत्न केले की सीएमाची अपॉइंटमेंट किंवा कन्सर्न मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराची अपॉइंटमेंट किंवा बाकीच्या मिनिस्टराची अपॉइंटमेंट, पूण रुलींग सायडीन तांकां कोणीच अपॉइंटमेंट दिलें ना. मागीर सरकार डिसिजन कितें घेतात आनी कसलो खंयची सायड घेतात ती वेगळो पार्ट, पूण जे गोंयकार भाव आमचे जे तांकां त्रास जाता आनी ताका लागून ते कितें सांगपाक सोदतात तेंचे खातीर टायम तरी मिनिस्टरांनी काडपाक जाय, रुलींग सायडीन काडूंक जाय. तेमी म्हणजे जे इन्सिडंट काय सांगप जाले, इन्सिडंट जे सांगप जाले की आमकां कशे पद्दतीन त्रास करप जाता. जेन्ना आमी खंय तरी दाद मागतात, न्याय मागपाक वयतात किंवा आमकां कसले त्रास जाता म्हणून आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन वयतात तेन्ना आमकां हेल्प करपाचें सोडून किंवा आयकून घेवपाचें सोडून उलटी धमकी दिवप जातात. असो काही प्रकार तेमी उलोवन दाखोवप तेंचे जाले. कित्याक एक सायडीनी मायनींग खाण बंद जाल्ले कारणांनी त्या सायडीनी लोक खंय मोर्चा काडटात, रस्त्यार येतात, एजिटेशन चालू आसा. आनी दुसरे सायडीनी हे गोंयकारच आमचे जे वेवसाय भितर आसा ते टॅक्सीवाले तांकांय परत ते रस्त्यार येवपाक लागले आसात, तेंची मिटींग जावपाक लागले आसात. पूण असो प्रकार घडपाक जायना. हांव हे खंय तरी तांकां कॉन्फिडन्साक घेवन सरकारान खंय तोडू काडपाक जाय. तेंचे म्हणणे प्रमाणे ह्यो काही सगळे जे काही कितें आसा तेजेर मोठो फाटल्यान परत स्कॅम चल्ला अशें तेंचें म्हणणें. कोणाक फायदो करपा खातीर चल्लेले आसा आनी हेतूंतल्यान गोंयकारांचे किंवा आमचे हित कोण तरी पळयनात अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी काल गव्हर्मेंटान सोबतीन एनावन्स केलां चेअरमॅन DTC की आपण स्कीम करता म्हण फॉर टॅक्सीज. नाव स्कीम फॉर whom? For Goans who are going to run a taxi and for a private agency or a private company where the stake is only 5% of GTDC. I want to ask Sopte, second, why a scheme for taxis if the app is running so well? What is their problem? Taxis are given, permits are given. Why now only taxis which will be joining Goa Miles and them? Why is there so much pressure of the government? Why promote a private player in the taxi business run by Goans? हे गोंयकारांगे बिझनस आनी गोंयकारांगे बिझनसान इतलें प्रेशर कित्याक काय म्हण